आमचो बाप, तूं आमचो बाप, देव आमचो बाप, तूं म्हजी भयण, जेजू आमचो बाप, आनी आमी एक, जेजू वस्तुगीर, आमी सगळीं एक, देवा तो लायतो नांव केन्ना, आमी एक, जेजू वस्तुगीर एक, ताच्या नांवान प्रार्थीतांव केन्ना, आमी एक, जेजू वस्तुगीर एक. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप, देव आमचो बाप, तूं म्हजी भयण, जेजू आमचो बाप, आनी आमी एक, जेजू वस्तुगीर, आमी सगळीं एक. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आज आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान सेंट जोझफ वास समुदाय दोमिनूस सायर आल्तो दा बोली ह्या आमच्या सगळ्या रावतल्या भावा भयणां खातीर मागता. देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून बरी भलायकेन तांकां दवरूं म्हूण मागुया. आज केजीत भाशेन मागुया. युफेमिया बारेटो, स्टीव पेरेरा ह्या आमची भावा भयणां आपलो जल्माचो दीस समोर उमता. देवान तांचेर आशिर्वाद घालून तांकां बरी भलायकेन दवरूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. तशेंच SP मिनेसीस आपल्या बरी भलायके खातीर मागता, ताचे खातीर मागुया. देवान ताका बरी भलायकी दिवन बरे तरेन ताका परतून इलाज दिवन सांबाळूं म्हूण ताचे खातीर मागुया. तशेंच मागुया आमच्या सण एकल्या खातीर आमी देवान आमकां बरे तरेन दवरूंक सांबाळूंक आनी देवाक आमी दिन वाचूंक सदांच खालती रावंक आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सगळे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमकां कोणें किकोन केलें जाल्यार आमकां खूब दूख जाता. असल्या वेळार आमी 3 तरेन जबाब दिवं येता. एक म्हणल्यार किकोन करतल्याक रागान जबाब दिवप, दुसरो म्हणल्यार चिंतेस जावन निराशी रावप आनी तिसरो म्हणल्यार कांयच जावंक नासलोले वरवीं आमचें काम करीत रावप. रागान जबाब दिल्यार ताचो परिणाम कसो जातलो तें आमी नकळो, पूण मनाक शांती मेळना. चिंतेस रावल्यार आमची भलायकी बिगडटा आनी ओगी रावल्यार आमचो फायदो घेयत म्हूण आमकां भिरांत दिसता. पूण त्याच बरोबर आमी आमकां लावन घेनासतना शांतीन आसता. हीच ती पयली मजुरी. आयज जेजू आमकां खालतीकायेन देवाची मजुरी घेवची वाट चलूंक आपयता. ल्हानविकायेंतल्यान आमी बागी जावन शकता. हें जाणा जावन आनी ल्हान जावन मजुरी जोडूंक आदार मागुया. तेच परी पाप सायब फ्रांसिसान कालच्या दिसा रोमा शारांत आमच्या 2 प्रांताच्या गोवल्यांक बो स्ट्रेट फिलिप नेरी फेर्रांव हाका कार्दियाल म्हूण दर्जो दिला. कुशालकायेन मिसाचे समोरोमनेन वांटो घेवया आनी केरीत भाशेन तांचे पासत मागुया. आनी बाबा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयली सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. सेते फावटी आमकां कोणें अपमान केलो जाल्यार वा आमकां उण्या मोलाचे कशें लेखले जाल्यार आमकां वायट दिसता. आमी जायते फावटी किकोन करतल्या मनशाक रागान आमी भरताव. आमी जेजू संवसाराचो उजवाड म्हूण जाणा आसुनूय तो खालतो जालो हें आमी जाणाव. खालतो जावन तो जियेलो. दुसऱ्यांची वायट उतरां ताणें घेतली, ताणें मार घेतलो आनी आपूण खुर्सार मरून आमकां सगल्यांक तो खुर्सार उमकडून आमकां सोडवून फावो केली. आमी जेजू भाशेन ल्हान जावया. आमी बापाक महिमा दिता तसली खालतीकाय आपणावया. आमी
मजुरी मेळटली देवा सवे हें ओळखून घेवया जेन्ना आमी खालती जाता. आमच्या जिवितान आमकां सोडून घेतली जाल्यार आमी पयली खालतीकाय देवा मुखार दाखोवया. पूण आमी जायते फावटी पातकान आमी जियेता, पातकान आमी आसाव आनी पातोक आमी चिंताव. तर जेजूक आनी आमच्या बापाक ह्या वेळार आमी किरीत भाशेन बोगसोणें मागतना दर एका भावा भयणा सवे आमकां बोगोस म्हूण मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. हांव सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Krista kakutko, Krista kakutko, kakutko. Sumya kakutko, sumya kakutko, kakutko. Deva usorgi ani shanti tacha ista sansari Mohima deva kusorgi Mohima dev sarvespora deva sorgi charaya Surpodridar Deva Bapa, Deva Bapa, Deva Kusurgi Mahimande, Amituka, Namaskar Kuta, Amituka, Dinvasta, Tuchatur, Vibhava Pasok, Amituka, Vakanta. Sumya Jesu Krista Bapacha eklas puta Sumya Deva Sumya Deva Devachi Shili Tu संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती महिमा देवाक उत्सर्गी महिमा देवा बापाचे महिमा देवाक उत्सर्गी महिमा देवा महिमा देवाक उत्सर्गी महिमा देवा
eklo supor le moi madeva usurgi moi madeva amen 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 Pratuya Surpodvida devamcha mogar bapa सर्व सोपून देणी तुझे तान उपसोतात आमची कारचां तुझ्या मोगान पेटोय आनी आमची भोक्ती ही चोडोय अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पोसून वाडोय ती जोतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजपूत चलयता सासनाच्या हा सासना आमेन सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप म्हज्या पुता तुजें काम लिनवितकायेन कर आनी उदारपणान वांटोल्या मनशाचो मोग करतात त्या वोन ओदीक तुजो मोग करतली जितलो तूं व्हड तितलो तूं ल्हानविकायेन चल आनी सर्वेस्परा मुखार तुका कुरपा मेळटली कित्याक सर्वेस्पराची पदवी भोव व्हड कालत्या मनशाची भोक्ती तो मानून घेता गोरविश्ट मनशाचे पिडेक इलाज ना कारण कोट्यापणाच्या झाडान तांचे भितर पालां गेल्यांत शाण्या मनशाचें कालीज वोपारी नियाळटलें आपणाचे कान दिवन आयकतलीं म्हूण शानो मनीस आशोवन रावता देवाचें उतोरें आमचो जबाब तुज्या बरेपणा देवा तुजे पोरचेक बिराड गावलें जबाब तुज्या बरेपणा देवा तुजे पोरचेक बिराड गावलें बरी मनशां देवा मुखार सोंसतात आनंदान मुरगोटून गायतात नाचतात सर्वेस्पराक सोडगितां गायात ताच्या नांवाच्या मानाक स्तोत्रां करात सर्वेस्परा सवें मुरगोटूं ताचे मुखार संतोशान उलासतात तुज्या बरेपणा देवा तुजे पोरचेक बिराड गावलें आपल्या पवित्र घरांत रावता तो देव अनाथ भुरग्यांचो बापूय आनी विधव्यांचो आस्कारी एकसुऱ्यांक देव बिराडाक एक घर दिता कोयद्यांक सुटका दिवन सुकेस्त करता जबाब तुज्या बरेपणा देवा तुजे पोरचेक बिराड गावलें देवा तुज्या उदार बोलेपणाचो तुवें बरोच पावस धाडलोय आनी सुकून करपून गेल्लो तुजो देस तुवें नव्यान सुफोल केलोय तोय देवा तुज्या बरेपणान तुज्या गोरिबांक तयार केल्लें तुजे पोरचेक बिराड गावलें जबाब तुज्या बरेपणान देवा तुजे पोरचेक बिराड गावलें हेब्रेवांक बरयलोलें चिटीवेलें वाचप भावा भयणीनो सासपूंक जातात तसले वस्तूशी तुमी येवंक नात हांगा जळटो उजो ना काळोख आंदार ना तुफान ना तुतुरेचो साद ना गाजतल्या ताळ्यांचो आवाजूय ना मागा हो आवाज आयकतल्यांनी आपणाक आनीक कसलोच संदेश दिवचो न्हय म्हूण मागलोलें पूण तुमी सियोन दोंगराशी जिव्या देवाच्या शारा सोरशी
सर्गीच्या जेरुजाल्याशी उत्सवाक जमल्या हिशोब नासलेल्या देवदूता सरशें आयल्यात. स्वर्गार आपली नांवां बरयलोल्या मालगड्या पुतांचे सोबेशी सोमेस्त मनशांच्या मन सुबेदारां देवा सरशीं सोपूर्ण केलोल्या प्रमाणीक मनशाच्या आत्म्याशी तुमी पावल्यात. नव्या कराराच्या मोदेस्ता जेजूशी आनी आबेलाच्या रोगतावून अदीक शुद्ध करतल्या आनी अदीक नेटान विनयतल्या रोगता सरशीं तुमी आयल्यात. देवाचें उतर हें उद्गार. सोमी म्हणटा, म्हजें जूम तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. Survispo तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एका सोनवारा दिसा फारिसेवाच्या कोण एकल्या मुखेल्यागेर जेजू जेवणाक गेल्लो तेन्ना ते ताका तिडून पळयताले. पयले वयले जागे कुशे भाशेन वेचून काडटले ते काडटाले ते पळोवन जेजून जेवणाक आपयलोल्यांक ताणें अशी एक वपास सांगली. तुका लग्नाच्या जेवणाक कोण आपयत तेन्ना वचून पयले सुवातेर बसूं नाका, कित्याक तुजेवून मानादीक दुसऱ्या कोणाक ताणें घडयेक आपयला जाय आनी तुमकां दोगांयकूय आपयल्यात तो तूंय येवन तुका म्हणत तुजी सुवात ताका दी, आनी तेन्ना लॉस जावन तुवें निमाणी सुवात घेवची पडत. देखून तुका कोण जेवणाक आपयत तेन्ना वचून निमाणी सुवातेर बस. तेन्ना तुका आपयला त्या मनशाक अशें म्हणूंक मेळटलें, इश्टा वयले सुवातेर वचून बस. तेन्ना बरोबर जेवणाक बसलोले हाजीर तुका तेन्ना बरोबर जेवणाक बसलोल्या उजीर तुका मान जातलो, कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. आनी आपणाक आपयल्लो ताकाय ताणें सांगलें, तूं दनपाराचें वो रातचें जेवण दिताय तेन्ना तुज्या इश्टांक वो भावा भयणीक वो सोयऱ्यांक वो ग्रेस शेजाऱ्यांक आपय नाका, कित्याक घडयेक तीं तुका परत आपणागेर आपयत आनी तुजो उपकार बाद करतीत. पूण जेवण दिताय तेन्ना दुबड्यांक, कोड्ड्यांक, तोंट्यांक आनी कुड्ड्यांक आपय. तांच्यान तुजो उपकार बाद करूंक जायना म्हणटूच तूं बागी जातलोय. पूण सुगुणी मनशां पुनर्जीवन जातलीं तेन्ना तुजी तुका मजुरी मेळटली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या भावा भयणीनो, साद्या काळाच्या 22व्या आयतारांत आमी भितर सरता आनी मनशाच्या जिवितान खालतिकाय कितें तें जेजू आज आमकां उगडास करता. जो मनीस खालती जाता, जो मनीस देवा मुखार आपूण ल्हान जाता ताका देव मजुरी फावो करता. खालतिकायेन
आनी सादेपणान जिवंक आज देवाचो आमकां उलो. बुकर वॉशिंग्टन एक काडे कातीचे उस्तुरीक जल्मलोलो भुरगो. ल्हान आसतना अमेरिकाच्या देशांत स्लेवरी चलताली, गुलामशाही ह्या काड्या लोकांची. म्हणटकूच आफ्रिका लोकांची ती स्लेवरी आसलेली थंयसर. आनी अशें आसतना तो 9 वर्सांचो जालो तेन्ना ही स्लेवरी थंयसर बाबा भयणीनो सगली सोंपली. आनी बुकर आपल्या जिवितान वॉशिंग्टन आपल्या जिवितान कारखान्यांत जावं मिनाच्या थंय वाठारांत वचून आपूण वावर करूंक लागलो. ल्हानूच आसतना वावर करूंक 17 वर्सांचो. आनी अशें वावर करतना ताणें आपलें शिकप करूंक येवजिलें. बरे तरेन ताणें आपलें शिकप केलें. जाणवाय ताणें आपल्या जिवितान हासील केली. आनी जाणवाय मेळ्ळे उपरांत ताका एक आलाबामा ट्युटलेज म्हणटात थंय इन्स्टिट्यूट आसा, एक व्हड नांव वस्ती ह्या इन्स्टिट्यूट म्हूण नांव आसा, ताका थंय शिक्षकाचो दर्जो फावो जालो. म्हणटूच एक प्रोफेसर कसो ताका थंय नेमलो. आपली तो बरोवपाक करूंक लागलो. आनी बरोवपाक करता आसतना उदीक फांकी तो जालो. ताका मान आनी व्हडपण ते युनिवर्सिटीन ताका मेळ्ळें. ते युनिवर्सिटीचें नांव इन्स्टिट्यूट. आनी अशें करता आसतना एका दिसाक तो भोंवडेक पासोयक म्हूण गेलो. पासोयक वता आसतना एके उस्तुरेन ताका वाटेर देखलो आनी म्हणूंक लागली, तुका वावर जाय जाल्यार म्हजो जोडो फोड आनी म्हाका दी. कित्याक तो काळे कातीचो आसलो. म्हणटकूच ताका जोडो फोडूंक तिणें आपल्या घरा व्हेलो. तो तिच्या घरा गेलो, जोडो फोडलो, बरे तरेन चुलीशी मांडलो आनी तो परतून पयशे घेतलो आनी गेलो. त्याच रातीक तिची धूव आयली, उस्तुरीची धूव, आनी तिणें म्हणूंक लागलें, आमचो प्रोफेसर बरे तरेन शिकयता, आमकां बरे तरेन समजणी दिता, आमकां बरे तरेन तो फांकी. आनी उस्तुरेन म्हणलें, कोण तो? आनी तिणें म्हणलें, धुवेन म्हणलें, आज ताचो फोटो पेपरार आयला, पळय मामी. आनी तिणें तो तिका दाखयलो. आनी हो फोटो पळोवन ही उस्तुरेक आपल्याचीच लॉस दिसली. कित्याक जोडो फोडूंक तिच्या घरांत जो मनीस आयलो तोच प्रोफेसर जावन आसलो. तिका आपलीच लॉस दिसून तिका भितरल्यान खावंक लागलें. आनी ती म्हणूंक लागली, कितें म्हूण हांवें केलें? एका महान मनशाचो हांवें म्हजो जोडो फोडून हांवें घेतलो. दुसऱ्या दिसाक हे इन्स्टिट्यूट ह्या युनिवर्सिटीन ती गेली आनी थंय वचून तिणें आपले गुन्यांव आनी बोगसणे ताचे लागीं मागलें. आनी ह्या प्रोफेसराची उतरां तिचे सगळे अशें जालीं, कांयच जायना. केन्नाय केन्नाय म्हजे हात पांय घडूंक हांव वावर करतां आनी म्हज्या इश्टां खातीर बरे तरेन तांकां अदीक आनी अदीक हांवें म्हजी आदार दिवंक हांव असलो केन्नाय वावर करूंक ल्हान जावंक म्हाका देख मेळटा. म्हणटच जितलो हांव ल्हान जाता तितली म्हाका उदेक म्हज्या जिवाक बरें भोगता. आनी बाबा भयणीनो, हे वस्तुरेन ह्या प्रोफेसराचें ल्हानपण, ताची खालतिकाय तिणें पळयली. आनी ह्या इन्स्टिट्यूट हाका जाय ते आपल्या सगळें ग्रेस्काय आसली ते डोनेशन कशें तिणें दिलें. आनी आपल्या व्हड व्हड जे ग्रेस्त मनीस आसले तांकांय दिवंक तिणें सांगलें. एक ल्हान वोस खालतिकायची ह्या प्रोफेसरान केली. देखून तिच्या बऱ्या कोरन्याक ताणें उलो मारून तिका आपलें मन बदलूंक ताणें आदार दिलो. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप सिराकाच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां. सिराक आपलो बरयणार, जसो आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक बाबा भयणीनो किरीत भाशेन आपूण केन्नाय केन्नाय बरे देखी खातीर जायते पावटी तापता, जायते पावटी तांकां देखीवंत करूंक, जायते पावटी देख शिकोवंक, तांकां बरें मार्गदर्शन दिवंक, तांकां मार्गार हाडूंक जायते प्रयत्न करता. ते भाशेन हो बरयणार आपल्या सगल्या वाचप्यांक, आपल्या खाला आसलेले पोरजेक तो देवान कशे तरेन खालती रावत जाल्यार देवान
आमकां बरे तरेन सगळी ल्हानविकाय दाखयली जाल्यार आमकां मजुरी मेळटली म्हूण देव भासायता हें आपल्या बरोवपान तो आज दाखयता. तो म्हणटा कालतो जा आनी देवा मुखार तुका कुरपा मेळटली. इतलेंच न्हय, गोरवीस मनशाचे पिळेक इलाज ना, कारण खोटेपणाच्या झाडान तांचे भितर पाळां घेतल्यान शाण्या मनशाचें काडीस ओपारींनी नियाळटले. आपणाचे कान दिवन आयकतली म्हूण शाणो मनीस आशून रावता. म्हणटच देवा मुखार आमी आमचें शाणेपण बाबा भयणो दाखोवंक गरजेचें न्हय, पूण उदीक जेन्ना आमकां शाणेपणान देवान रुचल्यात जाल्यार आमी गोरवान भरचें न्हय, कित्याक देवाक आनी गोरवाक सर ना. म्हणटच आमी जितली खालती जाता तितलो देव आमकां वयर उबारता. आमी जितल्या देवा मुखार ल्हान जाता देव आमकां मजुरी दिवंक येता. हें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता. आयचें दुसरें वाचप आमी एब्रेवांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप घेतलां. आनी तुय बाबा भयणीनो जुदेवाच्या ते पोरजेक सोडून दुसरो लोक जो क्रिस्ती धर्म आपणायता तांकां किरीत भाशेन उदीक आनी उदीक देवा मुखार येता तेन्ना तुमी तुमच्या जे पुर्वजांनी केलें, जी भेटवणी केली, जी कुड्ड्या देवाक बसली, जी देवाक तुमी अर्पणां करतालीं ती सोडून दिवन जिव्या देवाचेर बावार धरूंक आनी भक्ती करूंक आमकां उलो मारता. इतलेंच न्हय, मुनसुबीदार देवाचो वेळ सुपूर्ण केलोल्या प्रमाणीक मनशाच्या ओतम्याशी तुमी पावल्यात म्हूण उगडास करता. म्हणटच नव्या कराराच्या मोदेस्ता कोण तो जेजूशी आनी आबेलाच्या रोगतावून अदीक शुद्ध करतल्या आनी अदीक नेटान विनयतल्या रोगता सोशी तुमी पावल्यात म्हूण हे पोरजेक उगडास करता. बाबा भयणीनो, आयचे शुभ वर्तमान जेजू आमकां जे मनीस आपलो पयलो जागो घेवंक सोदताले तांकां उगडास करता. कितें म्हणटा? तुमी ल्हान जायात, तुमी वयले पयले जागे सोदिनाकात. जिवितान आमी तशेंच करतात. मिसाक आमी येता तेन्ना कितें करता? निमाणो कोणसो आहा तो आमी सोदता बांक. फुडें जेजूची शिकवण पाडटा जाल्यार हांव नको, पूण दुसऱ्यांची नदर म्हजेर पडना जावंक, पाद्रीची नदर पडना लिपोवन रावंक फाटल्यान बसतात. तियात्राक पिक्चराक पयलीं सिटां फर्स्ट रोज. आवयस तुवें आनी कोणेच कांयच म्हणूंक जायना. फर्स्ट रोज आमकां जाय, बुकींग इन एडवान्स. मिसाक ना, फाटींच बस. फादर आल्तारार रावन कितलोय बोबाड मार, मुखार येयात, बांक रिते आसात, मुखार बसात. हे कान बेरे आयकोंक येना आमकां ते वेळार. आमचे कान बेरे जातात. आमकां अदीक आनी अदीक आडसां येता. आमकां दिसता फादर आमचें गोर्व आसा तें आमकां, व्हडपण आसा तें आमकां मुखार ल्हान भुरग्यां भाशेन बसयता. देवा मुखार जो ल्हान जाता, देवा मुखार जो खालतो जाता ताका देव वयर उबारता. हें जेजू आज आमकां उगडास करता. म्हणटकूच तो तांकां उगडास करता. कोण? जे तुवें गेल्ले जेवणाक तांकां म्हणटा, तुमी जेन्ना जेवणाच्या मेजार बसूंक वेतात पयल्यो सुवात्यो तुमी बसूं नाकात, घुडीक ती आनी कोणाक थंय दवरलेली आसा. म्हणटच तुमी जेन्ना जेवणाच्या वसऱ्यान वचून बसतात तेन्ना निमाणे सुवातेर वचून बसात. आमी कितें करता? जेवणाच्या वसऱ्यान बुफे मांडली, 11 जाली जेवणा काजाराची, धांवली लायणीक. नंबर लावंक जायना जाल्यार फाटल्यान पडटली आमी, चल बेगीन. धोरण आमचें संवसारी मोन. आमी बाबा भयणीनो खालती सादेपण आनी ल्हानविकाय आमच्या जिवितान नाच. आमी जायते फावटी व्हडपण पळयता. हांव तुवें बरो जुटयेचो, हांव पोदयेचो, हांव म्हाका उमकी उमकी जुट्टी दिल्ली आसा, म्हाका उमको उमको दर्जो आसा समाजान, अशें म्हजें चिंतप. आनी जेजू म्हणटा, तुमी दोनपारचें वो रातचें जेवण कोणाकूय दितात तेन्ना जे कोण गेस्ट आसात, होस्ट आसात, तांचे सगळे जेजू एक शिडकावणी दिता.
तुमकां आपयतात तांकांच आपय नाकात. आमचें धोरण ते भाशेन जाता. आमची इन्विटेशन कार्डां पळयात कशीं दितात ते आमी. बर्थडे 21st बर्थडे फकत म्हज्या फ्रेंडाकूच. आमची वेडिंग एनिवर्सरी जाणें म्हाका आपयल्यान तांकांच, म्हज्या सोयऱ्यांकूच हांव वळखता पळय तांकांच. आमच्यो सिल्वर जुबली जांकां हांव दिवंक सोदतां 50 वर्सां 60 वर्सां जाणें म्हाका आपयल्यान तांकांच हांव दितां. लग्नाचें पत्र आमी दुसऱ्यांक दिता तेन्ना इन्विटेशन कार्ड फकत उमक्या मनशाक आमी दिता. हेरांक आमी भायर रायता. जेजू म्हणटा तुमी आमंत्रण दितात तेन्ना दुबड्यांक, कोड्ड्यांक, तोंट्यांक आनी कुड्ड्यांक आपय. अशें तर हांवें तुमकां सांगलें जाल्यार म्हणटलें फादर कितें हांवें व्हडलें मेज मांडलां कितें? हांव कितें व्हडलो जेजू? हांवें कितें दुसऱ्या पासून बरें रांदलां? म्हाका परतून जबाब येतलो. आमची बाबा भयणो सुबेरबाय, आमची पोदवी, आमचें गर्व उलयता. आनी जेजू म्हणटा तुमी आमंत्रण दिता तेन्ना असल्या ल्हान मनशांक आमंत्रण दियात. जायते फावटी आमकां कसलेंय फुंगसांव करूंक जाय जाल्यार थंय आमी शो मारूंक सोदता. आमचो बातिजाद सुद्दां करता तेन्ना आमी कोणाक आपयतले, खंयच्या दिसा कोण येतलो, खंयच्या दिसा कोणाक आमंत्रण दिवंक जाय, उमको सोयरो येवंक जाय तेन्नाच बातिजाद जातलो. असलें आमचें धोरण. आमची वेडिंग एनिवर्सरी जाता तेन्ना म्हजो भाव येवचो आसा, म्हजी भयण येवची आसा, हें आमचें धोरण. आमचे बाबा भयणीनो कसलीं काजारां जाता तेन्ना आवय सगल्यांनी येवंक जाय न्हू, तेन्ना बरें जाता काजार. उपरांत मागीर झगडीं झुजां. असलें आमचें धोरण जाता. आजीचो आमकां उगडास करता तुमी आमंत्रण दितात तेन्ना ल्हानांतल्या ल्हानांक दियात. आमची पुर्वजां आदी बाबा भयणो भिकऱ्यांचें जेवण करताले. आतां हें भिकऱ्यांचें जेवण फकत नांवाचें जालां. आमी 2-3 जाणांक वाड्या वयले आपयता, यो तूं भिकारी जाव. ती भिकारी न्हय जाल्यार पळय आमी तांकां भिकारी कोत्ता, यो तूं जाव. आदी लोक वाटेर वचून भिकाऱ्यांक आपयतालो, अमके दिसाक तुमी यो आतां म्हणून तांकां बरे तरेन जेवण घालतालो. आतां आमी जेवण बेश्टें जेवण घालतात, एनवलप स्टायल आमची एनवलप दितात. पयशे जाल्यात न्हू जायते म्हणून आमी एनवलप दितात पयशे. आदी कितें करतालो लोक त्या मनशांक पळोवन अमके भाशेन तांकां लुगोट हाडून दितालो, तांकां अमके भाशेन कपडे हाडटालो. ते भाशेन आमी करिना. कोण घेतलो दास्ती, कोण रांदतलो? आतां शॉर्टकट. फादरान सांगलां भिकऱ्यांचें जेवण करिनाकात, आजिलान व्हरून दियात म्हणटा आमची शॉर्टकट जाली न्हू. सुटली आमी. आवय रोस करता आसतना ब्रायड्स आनी मागीर ग्रूम पळोवपाक जाय. व्हडलें डेकोरेशन आमचें. आनी थंय कितें मागीर सगलो बोबाड रोस करता आसतना आमी. हें आमचें धोरण बाबा. आतांची फुंगसांव जाल्यार फकत नांव आनी आमचें व्हडपण दाखोवंक. थंय खालतिकाय नाच, थंय आमकां ल्हानविकाय म्हणटा ती नाच परंपरा तर गेली उदकान सारकी. बाबा भयण आयचे दिसाक जेजू उगडास आमकां करता. जो मनीस देवा मुखार ल्हान जाता तो देव ताका वयर मजुरी दिता वयर सरूंक. म्हणटच जेजू आज आमकां उगडास करता. आमी जायते फावटी आपणाकूच उंच काडटा, ताका देव खाला उडयतलो. आपल्याकूच खाली करता, ल्हान करता, ताका देव उंच काडटलो. आनी जेजू आमकां हें आमच्या जिवितांत शिकयता. म्हणटच जेन्ना आमी कसली जबाबदारी जुट्टी घेता तेन्ना ल्हानविकायेन ती पाडुया. गोंयक आमकां सॅक्टर लिडर म्हूण दिल्यात, गोंयक आमकां कॅट मेंबर्स म्हूण आसात, गोंय आमी इगोजेच्या मेजाचे वावराडी आसात, गोंय आमी आमच्या पंचायतीन 5 मेंबर्स म्हूण आसात. वो दुसरी वावराडी कशी आमी वावुरता. खालतिकायेन आमचो वावर आमी करुया. दुसरे सुवातेर खालतिकायेन आमी बाबा भयणीनो दुसऱ्याची सेवा करूंक वावरुया. ना हांव हांगासर सेक्रेटरी आसा, ना हांव थंयसर प्रेजिडेंट आसा म्हणटच म्हजें तुमी आयकूंक जाय. असलें आमचें धोरण. बाबा भयणीनो जो मनीस खालतिकायेन आपलो वावर करता ताका देव उदीक आनी उदीक जाणवाय दिता. जो मनीस खालतिकायेन सेवा चाकरी करता ताका उदीक दुसऱ्यांचें हात बोट मेळटा, उदीक मजुरी ताका मेळटा, उदीक ताका दुसऱ्यांचो आदार फावो जाता. ही खालतिकाय आमी आपणावया. आनी खालतिकायेन जो वावर आमी करता तो आमकां
शांतताय आमच्या जिवितांत हाडूंक उदीक आदार दिता. कित्याक जेन्ना दुसरो म्हजेर म्हाका किकोंत करता, जेन्ना दुसरो म्हजेर घाराणें घालता, दुसरो म्हाका उकसायता, जेन्ना दुसरो म्हाका आडकोडी हाडटा, तेन्ना हांवें बाबा भयणीनो सगळोच आबूज जावची गरज ना, सगळोच रागाबरीत जावची गरज ना. कित्याक देव म्हाका पावतलो, देव म्हजी मजुरी करतलो. आनी जेसू आमकां उगडास करता, तूं म्हजो फुडाकार करूंक सोदताय, म्हजो पाटलाव करूंक सोदताय, तुजो कुरीस घे आनी म्हजे फाटल्यान ये. हें आमचें धोरण जावंक जाय. आमचो कुरीस घेवन जेजूच्या फाटल्यान वचूंक आमी गरज. आमचो कुरीस घेवन ती सेवा शांततायेन करूंक आमकां. आमच्यान झगडूंक जायना अशें न्हय, आमच्यान ताका परतून दिवंक जायना अशें न्हय, आमच्यान सगळें करूंक जाता. पूण आमी ल्हानविकायेन आमचो वावर करुया. आनी शेवटाक जेजू म्हणटा, हांव तुमचो गुरू जावन, हांव तुमचो धोनी जावन तुमचे तर हांवें पांय धुल्यात जाल्यार तुमी तशें करात. म्हणजे एकामेकाची सेवा चाकरी तुमी करात. ल्हानविकायेन एकामेका खातीर तुमी वावरात. ल्हानविकायेन तुमी दुसऱ्यांचे बरेपण करूंक दिसपटी वावरात. आज आमकां करपा मागुया. जशें वॉशिंग्टनान आपल्या हाताचो वावर करून आपल्या इश्टा खातीर ताणें मजुरी करूंक, ताका खालती जावंक आनी दोया दाखोवंक सोयीक मेळ्ळो, ते भाशेन आमकांय देव जायते सोयीक दिता. आमकांय देव जायते वस्तू दिता. ल्हानविकायेन त्यो करूंक आमी वावरुया. तेन्नाच देवाची मजुरी, तेन्नाच देवाचो आदार, तेन्नाच देवाची शांती आमकां फावो जातली. हीच कृपा दर दिसाक आमकां मागून घेवया. उबी रावया आनी वेळार सगळीं हात जोडून आमचो भावार्थ उच्चारून बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी प्रितुमीच्या उसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो. पोस पिलाता काल ताणें कूस सुसले, ताका कुस्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक, तुवें तान शिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येता. सोत मानता पवित्र आत्म्या, काथोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकेंचे बोगसुनी, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. खरो क्रिस्ताचो पाटलावदार आपली दोतोन जाणो जावन आनी सेवा धर्मांत वांटो घेवनूच न्हय, पूण आपल्या कोरण्यांनी आपलो भावार्थ दाखयता. तर ह्या वेळार आमी जेजूच्या खोऱ्या पावलांनी चलूंक बापा लागीं आमची मागणी उबारून ताचो आदार आमकां मागुया. आमच्या दोन प्रांताच्या गोवळ्याक भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी फेरांव हांकां पाप सायबान फ्रांसिसान कालच्या दिसा कार्डियल म्हूण दर्जो दिला. ताचेर सुभां आशिर्वाद वतोय म्हूण आनी कुडी ओतम्यांची देणी बोरतेन फावो कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. आमच्या राजकारभाऱ्यांनी खालतेपणान लोकांचे उदरगती खातीर लोकांक कितें जाय तें वळखून घेवंक आनी लोकांच्या प्रस्नाक बऱ्याक पडटा तोच विकास हातांत घेवंक देवा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मारता उलो. आमी एकामेका कडेन आमचे संबंद खालतिकायेन दवरूंक आनी
आमकां वायट करतल्यां कोडे उजोत कोरिनासतना प्रोस्ट सुटावे करूंक देवा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपोणा मारता उलो. आमच्या भुरग्यांनी आवय बापाच्या उतराक खालती रावूंक आनी आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांचे मुक्ती वळखून तांकां आपली सोत्या दिवंक देवा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपोणा. थोडो वेळ उगी रावन आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. मोगाळ बापा, जेजू तुज्या पुतान खालतो जावन तुका मोहीम हाडली आनी आमकांय त्याच खालतिकायेच्या मार्गात चलूंक ताणें शिकयलें. आमी आमच्या जिवितान खालती जावन तुज्या पुताचे नीस पाटलावदार जावंक आमचें इनाम घेवंक ही आमची मागणी आमी तुजे मुखार घातल्यान ती तूं मानून घे. ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. भेटोवनी वेळार गीत घेवया. C43 पेज नंबर 46. C43. उबी रावया. मोशा भाव भयणे मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदानान वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वय देव आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सुपूर्णायेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची कारजां उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाचे देवा, सोर काडियान सोताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे सोवे आमी जियेतांव, भोंवतांव आनी आसांव आनी ह्या संवसारांत आसतना नुयस तुजो मोग आमी भोगतांव. बोगो सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय, ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला.
देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पासकांचो गूट बगूंक आमी बरोवशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापाचे पदवेची दिनवाशी काडचात आमी स्तुती गायता. सुर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवार उत्सुर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उत्सुर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया, तुझ्या कुसा आनी पुनोशिवपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. नवजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योंत बापा, फिलीप नेरी कार्दियाल आमच्या गुडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीभोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखार मोड पुरवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपुती भाग्योन सुसे भाग्योन धरून तांच सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां आतां फुडें दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरायता तर आमकां तुजे उतार काकळते. सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तो जियेता आनी राजवत चलयता आयज सासणाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं माये मोगान एकामेकाक शांती दिली. देवाची शिरी ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
नित्मे नाशिल्लो मनांत तो जीवन जालो परिपूर्ण कोरास थांबलो ह्या पास्काचे जेवण कोराराचे जेवण ताचो मायको नित्मे नाशिल्लो ताचो मायको नित्मे नाशिल्लो ताचो मायको नित्मे नाशिल्लो ताचो नित्मे नाशिल्लो ताचो मायको नित्मे नाशिल्लो ताचो मायको नित्मे नाशिल्लो ताचो मायको नित्मे नाशिल्लो ताचो नित्मे नाशिल्लो जेजूच्या पास्कात वांटो कोरारान बापून बरो ह्या मेजाचेर वागयल्यान ह्या जेवणाच्या वाटेल्यान ताचो मायको नित्मे नाशिल्लो ताचो मायको नित्मे नाशिल्लो ताचो मायको नित्मे नाशिल्लो ताचो नित्मे नाशिल्लो ताचो मायको नित्मे नाशिल्लो ताचो मायको नित्मे नाशिल्लो ताचो मायको नित्मे नाशिल्लो ताचो नित्मे नाशिल्लो उबी रावया, प्रार्थुया. पृथ्वीच्या बापा, सुर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय, मोग वाडोवंक दिल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान ती जावं आनी तुजी सेवा मोगान कोचाक आमच्या बाबा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. अशें बसूया. गेल्या आयताराक इगोर्जीन कलेक्शन जालां 29,650.5 रुपया. फुडल्या आयताराक 4 सप्टेंबर तिसरे मीस आसचें ना म्हणटच दोनूच मिसां पयले मीस 6:30 वरांचेर इन्फंट जिजस समुदाय फोंडवे आनी सांताक्रूज समुदाय पेंटा ही मांडाबोड करतली आनी दुसरे 8 वरांचेर देव संदेशकार आनी दोतोनीची भुरगीं मांडाबोड करतली आनी उपरांत भुरग्यांक दोतोन आसतली. 4 तारखे सप्टेंबराची सांगला ते भाशेन 6:30 वरांचेर 9:30 वरांचेर मीस आसचें ना. हे मीस आमी 4 वाजता सांकवाड आदले इगोर्जेन सांजेचें करतले म्हणटच 17 आयदोची आमी थंयसर 3 ते 6 वाजता पर्यंत हांगातान लोक वेतलो थंय आदले इगोर्जे लागीं आनी आमी थंयसर मागणें देवाक आर्गां दिनवास एडोरेशन आनी उपरांत मीस थंय करून आमी घरा येतले. मूद सायबिणीची नोवेनां सुरू जातात 29 तारखेर माडी आमच्या
पिरगोजीन सकाळच्या 7 वाजता माडी जाल्या उपरांत मीस जातले सकाळचे 7 वाजता. नोवेना सुरू जातात 30 तारखेतन 5:30 वाजता 30 मीस आनी सेरमांव. मीस जाल्या उपरांत फुलांचे पुरसांव जातले. आवय बापाय लागीं मागता तुमच्या भुरग्यांक तुमी नोवेनाक घेवन येवची. नोवेनाच्या दिसांनी पवित्र संस्काराची बोजवण आसची ना. नोवेनाच्या दिसांनी आयताराचे ऑब्लिगेशन मीस जें जाता तें केलीत भाशेन दाबोले आनी हांगासर आसचें ना म्हूण तुमकां कळीत करता. तशेंच 4 तारखेरूय सांजेची जे नोवेन दाबोली कपेलांत जातलें तें जावचें ना. सगलीं थंयसर तान ती केलीत भाशेन सांकवाळ आदले इगोर्जे लागीं वेतेली म्हूण आमी तुमकां कळीत करता. समुदायाच्यो जमाती हे परी आसात. 28 तारखे सेंट थॉमस समुदाय व्हडलेंबाट 6 वरांचेर प्रिसिला मिरांदाच्या घरांत. 28वे सेंट एन समुदाय माटवे 7 वरांचेर इजाबेल अब्रांशीसाच्या घरांत. 29 सेंट रिझर्व कोलकाता समुदाय देवस्वाग्रांत 6 वरांचेर इल्डा डायसाच्या घरांत. 29 तारखेर माउंट कामल समुदाय देवस्वा पिकेन 6 वरांचेर क्रिस्पिन डिसोजा हाच्या घरांत. वेदी सेवकांची येता त्या सोनवाराक जमात आसची ना. सांगला ते भाशेन 4 तारखेर प्रेज एंड वर्शीप 3 ते 6 वाजता. म्हणटच हांगातान वचूंक तुमी सगल्यांनी तयार आपली तुमी केरीत भाशेन सुविधा करची आनी थंयसर पावचे म्हूण आमी मागता. 3 वाजता सुरू जातलें. 4 तारखेर सकाळच्या मिसांक 2 मिसां आसात. कॅन्टीन आसतलें म्हूण तुमकां कळीत करूंक लायता. आमी सेंट जोकीन चॅपल हांगासर डोनेशन घेवंक ती आयिल्लीं. तांणी आमकां कितें भाशेन जें डोनेशन कलेक्शन केलां तें 33,000 आमचे इगोर्जेन तांकां मेळ्ळ्यात म्हूण तांणी कितें भाशेन चीट बरयल्या आनी आमकां देव बरें करूं म्हणलां. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया. F20 पेज नंबर 95. F20. तुझे